स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्योजात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दासबोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। ये सद्गुरु राया कीर्तने ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तने ये सद्गुरु राया। हीन दीन परी मनास वाटे हीन दीन परी मनास वाटे इच्छा तव गुण गाया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त अनेन प्रियतां देवो भगवान जानकीपति श्री रामचंद्र पूर्वेशाम् अस्माकं कुलदैवतं श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ। ओम श्रोतेगण हो, नमस्कार सर्वांक. तुमगेल कृपेने आणि समर्थांगेल कृपेन समर्थांनी तुमच्यान बैसून प्रार्थना करेल म्हज खातीर श्रीरामा लागीं. आणि आज हांव परत हांगा विवेचन करूंक बसलें. करून घेतल समर्थच आसा ती त्यांनी कांय चिंत ना. आता मी मना श्लोकालेथानू सूर करूया. मना श्लोक लास्ट टायम 25 श्लोक 24 जाल्ले. आज म्हाका दिस 25 श्लोक आसा. मागशी श्लोकांत तांणी सांगिल्लें रघुनायका वीण वायासिणावे जना सारिखे व्यर्थ कावोसणावे सदा सर्वदा नाम वाचे वसोदे अहंता मनी पापिणी ते नसोदे. जय जय रघुवीर समर्थ. म्हळ्यार प्रत्येक वेळार रघुनायकागेल उगडास कराती सदा सर्वदा नाम वाचे वसोदे इतले पंत सांगले. 24 पंत सांगले. आमी म्हणटात न्ही हावस म्हणटा पळय 25 पंत तुका तेंच सांगले तरी कळना रे तुका म्हणून.
तशात समर्थ म्हणटात कडे तांकां वायट दिसता कितले पण सांगचे हाका मनाक कडे वायट दिसून ते म्हणटात मना वीट मानू नको बोलण्याचा पुढे मागुता राम जोडेल कैचा सुखाची घडी सुख लोटता सुख आहे पुढे सर्व जाईल काही न राहे. जय जय रघुवीर समर्थ. आता हांगा सुखाची घडी लोटता सुख आहे हांग क्वेश्चन मार्क जावं का क्वेश्चन मार्क आसतांगलो हांग तो प्रिंट जायनी जाल्यार सुखाची घडी लोटता सुख आहे आहे का पुढे सर्व जाईल काही न राहे. हां आता ते म्हणतात मना वीट मानू नको बोलण्याचा तू कितलं पण सांगले पुढे मागुता राम जोडेल कैसा राम जोडच्याक अकल जावं का कोणागल केन्ना चलली आनी लग्नां वाडत न्हय तावळी अक्षरशः जंग जंग पछाडता ती आवस बापूस कोण बरो चल सांगून येता कितली समजायता ती अगो तो अशें इतलें बरें तितलें बरें करून तागल गुणगान करता ती तांतो एक गमटो श्लोक कन्या वरयते रूपम माता वित्तं पिता श्रुतं बांधवाः कुलमिच्छन्ति मिष्टान्नम इतरे जनाः तशी मिष्टान्न इतर लोक घेतात हां मिष्टान्न इतर लोक घेतात तशी हांगा कन्यावर येते रूप म्हळ्यार कन्या नुसते रूप मात्र पळयना एक एक जण एक एक गुण पळयतात ते वरागलो हांगा तशें न्ही हांग वरेण्यम रामा लागीं नात जोडसूंच जाल्यार कलकल गुण आसती हे समर्थांनी भोव गमटे कोर न्हू तांगेले पयलेच मनाच लोकांतून सांगल्या कशें सांगल्या की त्यांनी हे पळय प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा त्या हांतू त्यांनी भोव गमट करून सांगल्या. आता मी थोडक्यान ते पळोवया कला म्हळ्यार ते रामाक जोडच्याक तागेली आवड निर्माण जावंक आवड निर्माण जावच्याक ताज्यान खंयचे खंयचे गुण आसत ते कळका न्हय आमकां वय की ना ते म्हणटात प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा पुढे वैखरी राम आधी वदावा म्हळ्यार चिंतन करून तोंडान म्हणचे पेक्षा आतां चिंतन करून भितर चिंतन जावंका रामागले सदाचार हा थोर सांडून येतो जनी तो चितो मानवी धन्य होतो. आता हांगा कोणें आमगेलें सगळें जीवन त्या रामागेल चरणाचेर लोटचे पयलें ते रामान आसकल बा इतलें म्हूण मनांत येता कोणाकय सामान्य मनुश्याक हां एक म्हणटात रामान कल केलें म्हणलें हांवच सगळें करता म्हणून एनिवे त्या रामांत कल्लेस एखादो वरेण्य म्हळ्यार ताका माळ घालचे योग्यतेचो तागेल पूज करची योग्यतेचो हां वरेण्य म्हळ्यार तागेल पूज करतले कितली योग्यता ताज्यान आसता तशें ताज्यान कल्लेस हां एखादो वरस म्हळ्यार लग्ना वाडील चल्लस ताल्ल्यार जर बायल म्हूण पळोवचेस किंवा एखाद्यागेल बापूस हांव चल्ली मगल बापूस कशें आसता हाजे बद्दल मगल कले तरी एक आयडियाज आसतात वय की न्ही तरी मात्र हांव ताल्या आदरान पळयता तशी मगल बामूण कशें आसता तरी मात्र हांव ताल्या आदरान पळयता ते सगळे गुण एक गुण न्ही हांवें सांगलें कन्यावर येते रूपम कन्या रूप पळयता हां आनी कोण धन कितलेंच पळयता आनी कोण तालें शिक्षण कितलेंच पळयता आनी कोण तो कितलो होतकरू असो तें पळयता कितले गुण आसा ती ते हे सगळे गुण एक हांत आसत कशी म्हणून विंगड घनश्याम हा राम लावण्य रूपी ताका लावण्य कशें आसा घनश्याम कितलो गोमट तो लावण्य तागेलें महाधीर गंभीर पूर्ण प्रतापी इतलो लावण्य आसून सुद्दां एक नमुन्याचे हँडसम म्हणटात न्ही तशी ती प्रतिमा रामागली गंभीर पूर्ण प्रतापान भरलेली करी संकटी सेवकाचा कुढावा म्हाका कसलोय प्रसंग यावो तांतू तो म्हाका प्रोटेक्ट करतलो ही खात्री आसता तेमी ती प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा आतां प्रभाते म्हळ्यार कळ्ळें रामागल चिंतन जेन्ना करता ती करतन प्रभात जाता प्रभात म्हळ्यार कळ्ळें उजवाड जाता सूर्य उदेता प्रभाताक कल जाता सूर्य उदेल की कल जाता आमी सगळें मार्गदर्शन जावचें लागता वय की न्ही
रस्ते दिसच्या लागता ती समज उजवाडान तू तशी आमगल मनात उजवाड जाता. आम्ही कशी मुखार सरका हा जे मार्गदर्शन आमकां मेळटा त्यामी ती प्रभातेची तरी नाम घेतल्यार प्रभात जाता. आणि प्रभात जाता जातना आमी नामात चिंतन करका म्हणून सांगतात. ते प्रभात जालें की आनी जास्ती घेवंका कल्याक तो घनश्यामाल्यागे आमकां नात जोडसूंचे खातीर. ताले लावण्यस ताले फक्त लावण्यस्वय ना, तो पूर्ण प्रतापी आस, गंभीर आस. तो आमकां संकटांतू आमकां प्रोटेक्ट करशी आस. तेमी प्रभाते मनी राम बरें बळ आसवेता लागी की नुस्त्यांची यो हांव पळोवन घेता म्हणचे आनी कोणें येवन ताका बडून वता. तशेंच वेतो राम नाबा बळे आगळा राम कोदंडधारी ताल्ल्यागी शस्त्रधारी असतो कोदंड अगस्ती स्वाम्यान दिल्ले. आणि महाकाळ विक्राळ तोही तरारी. तो जेन्ना हाजे रूप घेता रुद्र रूप घेता तावळी महाकाळ सुद्दां ताका भित्ता थरथरता. तर आमगेले एकशी तमी मानव आमकां कल्ले पुढे मानवा किंकरा कोण केवा प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा. कळ्ळें कळ इतलेंच वेळ ना तर तो आमकां सुखय दिता. नुस्तें सगळ्याला झगडत राबता नुस्तें आमकां हें करता राबता ना, आमकां मस्त प्रीती दिता आनी आमकां ताजी भंयय दिसना. तो सुखानंदकारी निवारी भयाते आमगेले सगळे भंय सगळे नमन्याचे जगांतले भंय जे नमन्याचे भंय आस पुरे घालयता. त्यामी ती जनी भक्ती भावे भजावे तयाते ताका भक्तीने तागेलें भजन करका ताले नात जोडसूंका. भजनम भक्ती भागो भक्ती जावंका खंयचे नाते जोडसूं येती. तो वरेण्य आस. वरेण्य म्हळ्यार कळ्ळें पूज करची लायकीच आस. विवेके तेजावा अनाचार हेवा तो आमकां विवेक दिता. प्रभात जाता आमगेल्या मनान म्हळ्यार कसलें जागृत जाता विवेक जागृत जाता. म्हळ्यार कळ्ळें की योग्य विचार येवचे लागतात. योग्य आमी अयोग्य पाथार आशिल्ले आमी करेक्ट मार्ग दिसचे लागता. सदा राम नामे वदा पूर्ण कामे कदा बाधिजेना आपदा नित्य नेमे. तरी सदा राम नाम घेतल्यारी तो पूर्ण काम आशिल्ली ती कदा बाधिजेना आपदा नित्य नेमे. आतां आपदा म्हळ्यार संकट येनात वे संकट येता ती जाल्यार ती आमकां बाध्य ना ती. तेमी आळस सोडून मदालस्य हा सर्व सोडून द्यावा प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा. जयाचे नामे महादोष जाती खंच प्रारब्धा दोष सुद्दां अशी ललाटार बरयिल्ले ते सुद्दां ना जाता ती. कितलो हांत धैर्य मेळटा. आतां मद्दे म्हाका कितलें बरें नाशिल्लें धैर्य कोण दिलें म्हूण दिसता तुमकां. तें रामनाम तें समर्थ आमगेले. जयाचे नामे गती पाविले ती आमगेले हाका गती मेळटा. आमगेली प्रगती जाता. प्रगती म्हळ्यार आमगेल्या हाका आमकां लिफ्ट घेतल्यार कशी आमी चमकून वता आशिल्ली कोणकी लिफ्ट दिलें झूम करून वचून पावले आमी हय की न्ही तशें जाता. जयाचे नामे घडे पुण्य ठेवा प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा. बरें ताका कले पयशे दिवंका लागना कले दहेज दिवंका लागना देणे दितात पळय तशी कल म्हणटात ताका आमी आमगेले भाशेन देणेच म्हणटा ती. नमनमन्याचे रूपाने देणे मागतले आसता ती. आमगेले हांत तरी GSB लोकांत कसले मागतात बापरे. कांय दिना जाल्यार हरकत ना गो सगळें घर भरून दी. म्हळ्यार कळ्ळें TV दी फ्रीज दी AC दी हें दी तें दी सगळें घरे घेवन दी स्कूटर दी कार दी सगळें. तशी न्ही हांगेल कळ्ळें आस पदरचे कसले आमकां खर्चोवंकाची लागना. नवेच एकदा फुकट ग्रंथीचे अर्थ काही बरं नाम तागल घेवच्या उच्चारिता कष्ट नाही. महाघोर संसार इतलो कठीण आस जाल्यार नाम घेता बसल्यारी तो संसार शत्रू सुद्दां शरण येता. ताजे खातीर देहे दंडणेचे महादुःख आहे. हांव सहन केलें देहे दंडणेचे महादुःख भयंकर उठत बसता दुःख जातालें जाल्यार कळ्ळें महादुःख ते नाम घेता न राहे. खंय दुखता न्हय थंय कॉन्सन्ट्रेट करचें आनी रामनाम घेवचें दूख कमी जाता. इट इज लायक हें पेन किलर. सदाशिव चिंतीत असे देवा हलाहल पचयलें सदाशिवाने विष पचयलें रामनामान कंठान धरून. तशी बहुता परी संकटे साधनांची
व्रते दान उद्यापने ते धनाची. खंचखंच साधन केली. कोण कोण सांगले, भट मामान सांगले हें साधन तें साधन, 16 सोमार, 16 प्रदोष आणि धवे बुधवार, अळली शनिवार, हे सगळं केलें. कडे ताजें उद्यापन करपा लागता. उद्यापन करच्याक एक राशी खर्चू, हांकां पै तांकां पै सगळें. ते सगळें करचे बदलाक हे साधनांची संकट येतात. ताजे बदलाक दिनाचा दयाळू मनी आठवावा, प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा. सकाळ उठून, सकाळ मात्र नाही, प्रभात म्हळ्यार हांगा कल जाता. सकाळ उठून रामनाम घेतल्यार तरी प्रभात जाताची, पण रामनाम घेतल्यार खंयचेय वेळार आमगेल मन जेन्ना काळखान बुड्डील आसता, आमगेल मनान प्रभात जाता, मार्गदर्शन मेळटा. आणि कल्ल्या म्हळ्यार हे रामनाम समस्तामध्ये सार साचार आहे. कळेना तरी सर्व शोधून पाहे, जीवा संशयो वावगा तो त्यजावा. संशय ज्ञान असताना दोळे धांपून तागल पूज करी, ते रामनाम घे, विश्वास दवरी अशी समर्थ सांगता असे. प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा. नुसते वैखरीन घेवचे न्ही, चिंतन करी. ताल्ल्याक संवाद सादी. आमी आमगेल आवस बापूस आवस खंयचे पूण नाते जोडी. आवस आस, बापूस आस, कुळार आयल्यान ती थोडं आमी बैसून कशी तांकां हें करता ती तांचल्या वचून बसतात की न्ही, की सगळो दिवस किचनांत राबतात वे ना बा. कितले तिगल ते आवस बापूसून गेले बापूस रे समजा एकलोच आयलो तरी के आम्म कशें आस तिक्कले हाडणी ताका पोट्टून घेवन तागल तोग्गू बैसून पाययाल्या बैसून तागल मात्यार तागल पाययार आमगेल मात्ते दवरून आमी मोग करून घेतात. तशी त्या रामाल्या थंय मोग करून घेत न्ही, मोग करून घेत कितलें बरें दिसता पळया ती. म्हणे दास विश्वास नामी धरावा, प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा. कळलं वे. तेमी ते सांगतात, अहो ज्या नरा राम विश्वास नाही, तया पामरा बाधिजे सर्व काय. सगळे बाधता म्हळ्यार संकट येतात मात्र नाही, ते बांधून ताजे कष्ट सहन करना जावन तसले कष्ट येतात, सहन जायना आणि कोलमडता मनुष्य. तेमी महाराज तो स्वामी कैवल्य दाता, वृथा वाहणे देहे संसार चिंता. तागल नाव घेतल्यार वृथा वाहणे देहे संसार चिंता. कळलें. तरी आत्ता तेमी ते सांगतात कले की मना वीट मानू नको बोलण्याचा. अरे इतली ताज्यांत गुण आसती आणि कल्ले सांगचें आणि कितले सांगचें तुका. वायट लेखू नाका. आत्ता पुणी त्या रामागली हें करी, राम नाम घेवच्या लाग. घेततील शिवाय सहवास जाल शिवाय आम्मा म्हाका तो गोत ना, हांव ताल्या कशें लग्न करून घेवं म्हळ्यार लग्न करून घेतली शिवाय गोत्तू जायना, आणि गोत्तू जाल शिवाय तूं लग्न करून घेना जाल्यार तशी बसचें न्हय. कल करचें वय की न्ही. तेमी खंयी पूण एक वाया मिडिया आसका वय की ना. तरी मना वीट मानू नको बोलण्याचा, पुढे मागुता राम जोडेल कैसा. अशी तूं वीट मानून राम नाम घेनासतना बसल्यार तुका जेन्ना आयुश्य सरतलें त्या वेळार कोण तुका प्रोटेक्ट करचें येतलें. कोणें पुणी जायना. आमी म्हणटात चेडा लग्न करून घे गो, एकली म्हणटा हांव लग्नच करून घेना. आवय बापूय सांगतात आमी तूं कायम येतात वे मा, तूं लग्न करून घे म्हळ्यार बामूण तरी पळयतलो म्हूण. तशी हो आमगेल पती म्हळ्यार पालन करतलो श्रीराम. आमगेल पालन करतलो पती तो मरचे वेळार तोच येता. तरी ना आतां सुखांत असं म्हणल्यार हांगा समर्थ विचारता ती सुखाची घडी ही घडी वतली. लोटता सुख आहे परत सुखच मेळटा म्हणून भरवस तुका. अरे पुढे सर्व जाईल काही न राहे. हे सुख आता तुका शरिरात जोर रक्ताचो तेमी तुका सगळें सुखशें दिसता. जेन्ना लटपडटलें न्ही त्या वेळार कल जाल्या दांत पण वता ती, कान्ना आयकना, दोळ्यां दिसना, खावच्या जायना, कले जायना, भळभळता, चमकुंच्या जायना. त्या वेळार कल करचें वय की न्ही. तेमी तशें कोर नाका. आत्तां धरूच रामा लागीं नात जोडसूय अशें ते सांगता ती. म्हणून ते म्हणटात हांव उरलेल्याची वायट लेखून घेवं नाकात मना वायट लेखून घेवं नाका, वीट मानू नाका. मना वीट मानू नको बोलण्याचा, पुढे मागुता राम जोडेल कैचा.
सुखाची घडी लोटता सुख आहे, पुढे सर्व जाईल काही न राहे. जय जय रघुवीर समर्थ. त्या ती त्या राघवागले हें करची जाल्यार वरेण्याक शरण वचची जाल्यार कश करका. तरी आतां दासबोध म्हणटा अखंड ध्यान करका. अखंड ध्यान. जय जय रघुवीर समर्थ. आतां हांगा अखंड ध्यान नांवाचो हो दशक 14वो. आमगेले कितले 7 समास जालेले. थोडो आढाव घेवया आमी. मुख्य म्हळ्यार 8 सम आसूच अखंड ध्यानाचोच, अखंड ध्यान निरूपणाचो. आनी ताजे ते मेन आनी हो दशक 14वो ताजें नांव सुद्दां अखंड ध्यान नाम हे. तर ध्यान म्हळ्यार कसलें? ध्यान म्हळ्यार अष्टप्रहर साधना. साधना म्हळ्यार कसलें? अशी बसून अशें करूच न्ही. आमी कसलें काम करनासतना नुस्तें ध्यान लावन बसवे. ध्यान म्हळ्यार बक ध्यान न्ही. बगळे अशें उदकांत ध्यान लावन रावतात, पण हगूर तांगें लक्ष माटली केन्ना तां टुपक्कन काडटात. त्यान ध्यान वे आमगेलें. तशी न्ही. तर कळ्ळेंच का? ह्या दशकांतलो 8वो समास अखंड ध्यान निरूपण. तरी हांगा समर्थांक सगळ्यो गोश्टी अखंड जावंक जाय. खंडीत न्ही. अखंड म्हळ्यार कसलें? खंड करचें ना. थोड्या वेळा खातीर केल्लें कडेन सोडून दिलें अशी न्ही. जी काही आमी हें करतात, जी काम करतात, त्या प्रत्येक कामांत तें आसता. कशी? प्रत्येक कामांत तागेलो उगडास आसता, अनुसंधान आसता. अनुसंधान म्हळ्यार कसलें? उगडास. नुस्तें उगडास वे स्मरण. उगडासू आनी स्मरण हातूंत तूं फरक केलो. उगडासू आनी स्मरण हातूंत तूं फरक केलो. उगडास जावचे यो आजीच तुगेलो उगडास केलेलो गो म्हणून. म्हळ्यार इतले दिवस विसरलेले वे. हो प्रश्न येता की ना? इतले दिवस तूं विसरलेली दिसता म्हणून आज उगडास जालो न्ही मगलो म्हणून. तशी ना. स्मरण हें अखंड आसता. उगडास हो मदें मदें जाता. तशी कायम उगडास व्हरतात न्ही ताका स्मरण म्हणटात. विसरना ती. तशी थोड्या गोश्टी. आनी खरें म्हळ्यार न्ही आमी कोण स्मरण करतलीं? देव आमगेलो अखंड स्मरण करता आसता म्हणून आमी जिवंत आसत. वय की नाही पळया ती. आमी ताका केन्ना उगडास करता ती, केन्ना करना ती. आमी पार्टी भोगता ती, हें करता ती, तें करता ती, एन्जॉय करता ती. चियर्स म्हणटा ती आनी कसलें म्हणटा ती. वय की नाही? मेळेल खाता ती, पिता ती. ताका कितलो त्रास जाता जिवाक म्हूण आमी विचार करनात त्या वेळार. पण तो देव परमात्मा आमगेलो उगडास करता कायम. आमगेलो श्वासोश्वास तो करता. आमी जातात त्या वेळार आमी खंय करतात? आपल्यापी चालू आसता की ना? सांगात पळोवया. आनी तेमीत आमी जिवंत आसतात. ताणें जर ठरयलें आपणें कसलें स्मरण करता रात म्हाका उद्योग ना हांवें हांवें कसलें स्मरण करचें. हो काय मगो स्मरण करना. हाका कशी सोडून दिया म्हळ्यार मोरून वता. तेमी ती सगळे ताका सगळीं समान, सगळ्यांकय समान पळयता तो. समान देव पळयता आमकां. तरी हांगा तें दिलां तांणी अखंड ध्यान म्हळ्यार अखंड ध्यान अपेक्षीत आसा. तर हे समर्थ म्हणटात अध्यात्म हें सवडीनुसार करची गोश्ट न्हय. वेळ मेळ्ळ्यार करता, वेळ मेळ्ळ्यार नाम घेता म्हणचें हें न्हय. हें अखंड ध्यान हें एक जीवन व्रत आसा. आमी अजपा जप म्हणटात. म्हळ्यार कसलें? कायम आपल्यापी चलच जप. ताका अजपा जप. ही अवस्था केन्ना येता? गुरून नाम घेतले की दिले की आमी किंवा पयलीं धरून आमी जेन्ना नाम घेता ती तावळे नाम घेता बसतात. ताजे कळना आमकां. कोणी सांगलें म्हणून आमी नाम घेतात. श्रीराम जय राम जय जय राम. एकलें न्ही तरी ती नाम आसा तिका आवडिनाशिल्ली. तिका म्हाका ही काणी सांगल्या की तिगेलो आवसू न्ही खंय गांवांत रावता आनी ही मुंबय आशिल्ली. तिका सांगलें चेडा हांव अशी मस्त सीख कस गो. ती मस्त नाम घेताली. चेडा गोत आशिल्ली त्या चलयेक. ती लग्न जावन दुसरे कडेन वचुली, मुंबय आयली. तर गांवठाण हें आयलें, लेटर आयलें की आपण मस्त सीख कस तरी हांव बरें जावं काय म्हूण दिसलें रे. म्हजे खातीर चिके नामस्मरण करतले मगले नामाचें हें आशिल्लें कसलें नाम जपाचें एक व्रत आशिल्लें मगलें तें खंड पडतस. तर ऑन माय बिहाफ मगल खातीर तूं नाम घेशिल्लें मा संकल्प करून जायत म्हणाली. आनी तिन्ने आवसूचेर तिगेली प्रीत आशिल्ली. तिला नामाचेर प्रीत नाशिल्ली पण आवसूचेर प्रीत आशिल्ली.
तर आवसून बर जावंका म्हणून ती नाम घेवचें सुरू केलें. तर कसले कारणान आमी नाम घेवचें तात्पर्य कसलें खंयचे तरी कारणान आमी नाम घेवचें सुरू करतात. घेतात कडेर त्या आवडीन घेतात, ती आवडचें लागता. नित्य सहवास जायना पण ताजी आवड निर्माण जाता. त्या आवडीन नाम घेतलें, आवडीन नाम घेवच्या लागून आपण कल जाता ताल्ल्याक एक नात जोडसून जाता. कड्डेरी एक फावट तिका दिसलें की हांव इतलें नाम घेतल्यात कशें आसा आवस पळया म्हणून एक फावट गांव वचून ती पळोवच्याक पळय ताका आवस धड एकदम बरी आशिल्ली हेलेंड हार्टी. तर तिका इतलें बरें दिसलें, ती म्हणाली अरे वा मगल नामा मी ती तुका बरें दिसलें म्हणून. तावळ तिने आवसून उत्तर दिलें हां भय तुगल नामा मी म्हाका बरें दिसलें तें आसा चिकलें मागीर तूं नामा लागली म्हणून. पण म्हाका खरें म्हळ्यार कसलेंच जाय नाशिल्लें. जाल्यार तुका नामाची आवड लागचे खातीर हांव तुका सांगलें की मगल तब्येत बरी ना म्हूण तूं नांव घे. म्हळ्यार बरे कारणा खातीर केन्ना पूण असत्य उलयल्यार चलता, बरें कामा खातीर. तशी तिक नामाच्या तिनसांनी आतां तुका आवड लागल्या न्हय, आतां तिजोरी भरच्या लाग. तिजोरी म्हळ्यार कळ्ळें, नामाची तिजोरी. नामाने तुगेल तिजोरी भरी, तुगेल मन हाजें क्षण प्रत्येक क्षणाक नाम घे म्हणटात न्ही तशी. तें नाम घेता राबो. आनी ती बायलांचे कडेन आजी जाली पणजी जाली आनी ती कड्डेरी 20 सुरू जालो जिन्ने आवसू खातीर नाम घेतलें. तिगल तिजोरी इतलें भरली की ते अखंड नाम व्हांवताले तिगल तोंडांतल्यान व्हांवताले अक्षरशा. कसलें कळना आशिल्लें तिका, जाल्यार नाम मात्र अखंड अशें धरलेलें घेत राबताली आनी तातूंच तिगल जीव उरलो. म्हळ्यार कितलें बरें मरण आयलें तिका. तशी तें नाम अखंड साधना अजपाजप. हां ताजे आमी श्वासोश्वास घेतात, आमी कळण घेतात वे श्वासोश्वास. हां श्वास येना जाल्यार आमकां कळटा अरे श्वास राबलो म्हणून. नाक बंद करून बसता ती तावळ कळटा श्वास राबलो म्हणून आनी ताका त्रास जावचे लागता. जाल्यार ना जाल्यार अशी चलता. आमी श्वास घेतात की ना म्हण आमी घडये घडये पळयतात वे, तशें ना. तशें आमी नाम घेतात की ना हें पळयता बसका म्हणना, तें चालू आसता. ताका अखंड नाम म्हणटा ती. तें तशी अखंड ध्यान चलका. ध्यान म्हळ्यार कळ्ळें हां दिगंबर दास महाराज म्हूण आशिल्ले परमपूज्य, तांणी सांगिल्लें ध्यान म्हळ्यार 24 तास अवेरनेस, जागरूकता. जागरूकता म्हळ्यार अवेरनेस. कसलें करतना मना पासून काम करचें, एकाग्रतेन करचें. अध्यात्मीक जावो व्यवहारीक जावो. आमगेल कल आसता युजली अध्यात्मीक काम करचें ध्याना बसचें म्हळ्यार बाबा सगळें समज आमकां सम आसन समज एकाग्रतेन बसका. व्यवहार कले कशी केल्यार जाता अशी हो गोड गैरसमज आसा आमगेलो. तशें आसूं नये. हां तेमी ती पारमार्थीक मंडळ सुद्दां तशी म्हणटा ध्याना बस जाल्यार इतले रुल्स आसा ती कांय ना. नाम घेवच्याक जशी रूल आसना ती तशी काम करच्याक एकाग्रता म्हळ्यार कामांत एकाग्रत जावंका. इतलें जावंका की दुसरे कसले विचार येवं नये. फक्त एकच विचार आसका की हांव करता असं जाल्यार मगल मालक तो आसा. मगल मालक तो प्रभू श्री रामचंद्र म्हणा, श्री कोणें तुमगेल खंयचो देव, श्री कृष्ण म्हणा, श्री राम म्हणा, श्री ईश्वर म्हणा, शिव म्हणा, दत्त म्हणा, खंयचे जावो. कुणी म्हणा, कुणी गोविंद म्हणा, कुणी गोपाल म्हणा. तशी सगळे देव एकच. तर तांगेल तो करून घेता म्हणून आमी करता ती ही जाण आसका प्रत्येक कामांत. आनी तेमी ती तागल काम आस आनी तो मालक आस आनी हांव ताजे खातीर काम करता आस, तोच करून घेता आस हें जर जाणीव जालें तेंचें ध्यान. आनी कसलें करका म्हणना. हां प्रत्येक कर्मच आमगेल प्रत्येक काम आमगेल ध्यान जावंका, ध्यानच जावंका. म्हळ्यार कळ्ळें आमी चमकतना, आमी उलयतना, आमी न्हांतना, न्हांतना गुणगुणटच तागेलें भजन म्हणटच न्हाली कितलें बरें दिसता. उलयतना तशीच गोड्ड मृदू. हां श्रीरामाल उलोवंच कशें आशिल्लें मृदू आशिल्लें, कोणाल्या तो जोरान उलयनाशिल्लो. तशी चमकूंचेय तशीच घोमटेची ग्रेसफुली चमकूंचें आनी स्वच्छ कपडे घालचे. हांतूळ घालतना सुद्दां कशी ते चादर बिदर घालतना एक निरीपण नये. तशी मना पासून मगल राम हांगा न्हिदोच आस. मगल राम मगल भितर आस न्ही
हांव न्हिदोनचेस म्हळ्यार मत सांगा ती तो राम मत सांगा तेच कपाटान तूं धुवन हे केलेले कपडे दवरचे आसत सम घडी जावंका कपड्यांक इस्त्री करची इस्त्री करची सुद्दां चून करून इस्त्री करची ना सम करका नाजाल्यार इवन घडी करून न्हू आमी सारन सगळ्याक इस्त्री बिस्त्री करनाशिल्ली सम घडी करून उशा म्हणून दवरताली ती आपोआप इस्त्री जाताली ताका नित्य इस्त्री करून साद्य जायनाशिल्लें आमकां तरी ते कपडे कशे दवरचे घोमटें करून प्रत्येक काम घोमटें करून करचें आनी ताका ज्ञानेश्वर माऊलीने कर्म हे अशी कर्म केल्यार तीच उपासना म्हणून सांगलें ताका स्वधर्म यज्ञ म्हणटात ते तशी हे ध्यान हो यज्ञ म्हळ्यार नित्य यज्ञ जावंका आमगेलो कळ्ळें संपूर्ण काम संपूर्ण जग हें हांतू मंत्रांतू ईशोपनिषद म्हण आसा तांतू ईशावास्यम इदम सर्वम अशी ऋषींनी म्हणल्या आतां तें संपूर्ण जग हेच भगवंतागेलें पांगरुणचें आसा जगाचेर संपूर्ण भगवंतान अशें आच्छादन घाल्या तेमी तें कितलें गोमटें दिसता आतां तुमकां तसो एक त्यो मुस्लीम चलयो आसतात भोव गोमटे आसतात तांगेले ते पातळ झिरझिरीच अशी बुरख आसता तांथावन ती दिसता ती कितले गोमटी दिसतात ती आमकां दिसता रे बुरख्या सांगात इतली गोमटी दिसता जाल्यार बुरख काळ्या कशी दिसतली तशी सबंद ब्रह्मांड भरी जी गोमटाय आसा ती भगवंतागेलें आच्छादन आमी तसं आमगेले तोंडाचेर जे तेज आसा तें भगवंता मीत आसा तोच सगळें करून घेता हें केल्लें अखंड ध्यान व्हरता कळ्ळें तरी आमी जर म्हणलें वेव्हारांतलें काम केल्ल्याक इतलें समकोन करका म्हणून तर तशें आसूं न्ही वेव्हारू विंगड परमार्थ विंगड अशें आसूं न्ही खरें मागीर सगळे कडेन वेव्हारांत सुद्दां परमात्मा आसा भेद करूं न्ही सगळे कडेन परमात्मा आमकां दिसूं न्ही मनुश्याने जगाचें विभाजन करून दवरलें वास्तवीक वेव्हारांत तूं एक वेव्हारांत खाली चुकी करची आनी परमार्थ वेव्हारांत कशीपणी वागचें आनी चूक करता बसचें आनी ध्यान म्हणून बसचें एक जाग्यार ध्यान करतचें तें फट्टी ताका दंडक ध्यान म्हणटात समर्थांनी ताका नांव दिलें तें दंडक ध्यान अखंडित न्हय खंडित ध्यान तें तशें उपयोग ना तेमी ती आमी जें कर्म करता ती तें सुद्दां अखंड ध्यान आसून करता ध्यान म्हळ्यार अनुसंधान ध्यान म्हळ्यार कळ्ळें अनुसंधान म्हळ्यार कळ्ळें स्मरण तांकां स्मरण कशी लागता जेन्ना आमकां प्रीत जातली जेन्ना आमी कोणाचेर मस्त प्रीत आसता मगल बामण गांव वचूला मगल बामण 8 दिवस कारले वचूले सेवेक कल्ले खावच्या बसली म्हाका तांगेले उडास जातालो कल्ले न्हिदोनच्या वचूल की अरे हे आजांक ना ती बाजूक अशें दिसतालें कळ्ळें हें ध्यान कसलें करूं वचून की तांगेले उडास जाता तें कल करतात आसतलें घडये घडये काय फोन करूं जायना मर्याद दिसता कल बा ही का म्हणून जाल्यार उगडास जाता उगडास म्हळ्यार स्मरण कायम आसता कल्ले केल की आतां तेच बामणूच कराय जावं भाव पयर कल की तुम खरेंच सांगता ताका मस्त उडास जाल बा हांव म्हळ्यार ताका न्ही भाजील फोव मस्त आवडटा तरी तिका हांव म्हळ्यार मगल बामण कांय खायना आमी दोग जाण आशिल्लीं हांव आनी मगल मेड म्हळ्यार भाजील फोव करूंक तुका शिकयता आमी करया खावया मगल भावा मस्त आवडटालो ताका उगडास करता करताची खाल्लो तर त्याच वेळार दुसरे दिवस ताका फोन आयलो कल गो कशें आसा कल्लें म्हणून हांव म्हळ्यार बरी आसा अरे तुगेलो उडास करता करता भाजील फोव करून खाल्ला मी तूं आईल ताळ तूं कोण दिता म्हणून तर तो म्हणाल ना तूं म्हाका स्वप्नान तें सांगलें न्ही भाजील फोव तर आपणें भाजील फोव करूनच खाल्लो खाली म्हणून म्हळ्यार ही टेलिपथी म्हळ्यार हें ध्यान हें जर सख्या भावा लागी आमगेर इतलें ध्यान जाता तरी जर सगळ्याक तूं एकू परमात्मा आसा आनी तागल जर आमी अनुसंधान सादल्यार आमकां सगळ्यांगल मनाची टेलिपथी जायना जावचें शकता न्ही तशी तरी कबीर हक्काची सहज समाधी म्हणटात खंयचें काम अखंड ध्यानान तूं तांकां कल जाता अखंड ध्यान लागल्यार
चातुर्याचें लक्षण तें. ताज्याने काव्य निर्मिती जाता. कीर्तन करता ती. कीर्तन म्हळ्यार कसलें, आमचं कळना पण आमी सांगया म्हण दिसता. आतां हें विवेचन करून घेता ती तें एक प्रकारची कीर्तनाची. भिक्ष मागच्या जाता. हे वैरी सादे दिसते गोष्टी असता ती, जाल्यार हे सगळें ध्यान तूं ताजें हें जाता. कबीराक इतलें नंतर नंतर शिश्य आशिल्ले सगळें ताका मेळटालें बशील कडेन. तर कोणकी म्हणलें तूं कल्ल्याक ते पुरे अजुनी विणच्या वता, विणता आनी घेवन ते विकूं वता, बाजारात वचून बसता. तूं इतलो व्हड संत जाला तरी कल गरज आसा तुका सगळं करची म्हण. देव सगळं तुका बशील कडेन प्रोवायड करता न्हय, तूं कल्या वता. तो सांगता देव प्रोवायड करता वय, पण तोच देव थंय येवन म्हाका शाल दी, म्हाका कपडे दी म्हणून मागता न्ही. राम आसता तांतूं. प्रत्येक गिरायकांत राम आसता. तें पळोवन हांव ताका दिता. तेमी ती तांणी म्हाका पयशे दिलेले पयशांत सुद्दां राम आसता. त्या पयशान कल जाय तें जाता. तें तो सांगता. तर कबीर हाकाची सहज समाधी म्हणटात. तशी भगवान रामकृष्ण म्हणटाले, रामकृष्ण परमहंस सांगो तसत त्याने केन्नाय ट्रान्सांत वचताले सबंद दिवस, आनी तांकां मार्गदर्शन दुसऱ्यांक जर करचें आसल्यार ते मुद्दाम किचन आसा थंय वचून विचारताले, आज कल केल्या जेवणाक म्हूण विचारताले. कळ्ळें. तरी समजचें म्हळ्यार कल खातीर की ते ट्रान्सांत तोग्गू येवच्याक तांकां कलेपणी कोरका लागताले, कड्डेर ते मार्गदर्शन करूं शकताले. पण त्याची सांगता ती की मगल बायल जी आसा ती सहज समाधींत आसता. ती सगळे म्हाका भाव अशे दाट्टून येता की हांव कसले कर्म करूं शकना. म्हाका ताजे खातीर परत ताण स्वताक तो गाडका लागता. जाल्यार ती तशी न्हय. ती त्याच भावांतू, परमात्मा भावांतू सगळे घरचे रांदप करता. सगळे तिका बायोलॉजिकल चेडवं कोणें नाशिल्ली जाल्यार सगळी चेडवं, सगळी भक्त मंडळ तिगल चेडवं किचन भरी तितलो हडड्ड तोपांत रांदप. त्या सगळे त्याच भावांत राबून ती सगळ्याक रांदप करता. मात न्ही सगळ्याक कोणा बरं ना पिल्यांक पळोवनची पॅज करून दिवची, कोणा कशाय करून दिवचो, कोणा हें करचें, बामणाकय पळोवचें, ते चेडवां वाडचें प्रितीन. कळ्ळें. तेमी ती तांकां दिसतालें तिगल अधिकार आपणा पेक्षा जास्त आसता. संत तुकारामाल तशीच तांगेल तेवे ध्यान करतालो, अखंड ध्यान. जाल्यार तांणी बायलेक मस्त क्रेडीट दिली. तिन्ने आशिल्ली ती आपणाक मोक्ष मेळ्ळो. तिन्ने संवसार पळयलो. संवसार करतना करतना ती अखंड ध्यानान संवसार करता. ती सगळं सबंद दिवस ती बामणाक शरण वचुलेली. ती बामणां सवताल वय जाल्यार मनान तिगल इतली प्रीत आसताली बामणा बद्दल, चेडवां बद्दल. तर तांत गुंतूनपण आशिल्ली ती. पण काळतोंड विरोध भक्तीशी ते विठ्ठलाल नाम सतत घेताली. ताका सवताली पण नाम घेताली आनी बामणाचेर प्रीत करताली की विठ्ठल. तर ती म्हणटा तुका, ताणें एक फावट विचारलें, तुका आत्मज्ञान जावंक कशें दिसना हांवें म्हण, तुका देव मेळका म्हण दिसना हांवें म्हण. तर तूं भंडारा वचूलो दोंगराचेरी, तुका देव मेळ्ळो काय म्हण. तिने विचारलें एक फावट. भंडार वचून त्यार 14 दिवस ते थंय राबिले आनी ही हांगा उपाशी तागल उगडास कोण भागून गेली पाप. शेवटी तिगल देरान ताका सोदून काण ताका सांगलें, वयनी मोर उटकल्या, तूं आत्तापणी यो म्हण, तुका जालें की ना बाबा ध्यान. आनी तावळ ताका सगळें मेळ्ळेलें म्हणून तो आनंदान घार आयलो. घार आयले भितरी हिन भाकरी गरम गरम करून ताका खावनच्या बसली. आणि तिने विचारले, काय व ज्याच्या करता तुम्ही गेला होता ते मिळालं का तुम्हाला? हो ग मिळालं म्हण. कुठे मिळालं? इथं मिळालं. इथं मिळालं, मग तिथं जायची काय गरज होती म्हण. कडे त्यानं विचारले, अगं आवले तुका दिसना हांवें, तू काय देव मेळ का म्हणून. तर ती म्हणटा म्हाका देव मेळ्ळा ऑलरेडी. तुका देव मेळ्ळो हांगा राबून? वय खंय सर होकल मगल मुखार बसला भाकरी खाताची म्हणाली. म्हळ्यार अशी ती अखंड ध्यान आहे अशेंच का. कळ्ळें. तरी हांतुले आतां तांणी सांगल्यांकले गेल समासांतू आमगेले युग धर्म निरूपण म्हळ्यार गृहस्थाश्रमाची गोडवी सांगिल्ली. गृहस्थाश्रम मेन कशी आनी खंयचोय आश्रम जावो सम कोण राबका मनुश्याने हें सांगिल्लें. ब्राह्मणाने म्हळ्यार
जन्मा प्रमाणे हे ब्राह्मण क्षत्रिय हे असं ना ती तुमगेल कर्मा प्रमाणे असतात हे सांगिल्लें जाल्यार तांगेल काळांतून ब्राह्मणाचे पदच च्युत जालेले तांगेल जागेर तांकां ब्राह्मण हें करनाशिल्ले ते मुसलमान लोकांक शरण वचूले रायांक आनी लाल घोट्टाले तांचल्यागी आनी आपणागल क्रिया कर्म विसरलेले आनी गरीब लोकांक लुटताले अक्षरशः लुटताले पयशा दृश्टीन फटीकलेपणी साधन म्हूण सांगताले पयशे उकळोवचे आनी दोनी बाजूच्यान खावचे हांकांय त्रास दिवचो तांकांय त्रास हें करचें तांचल्या हातान उकळोवचें आनी हांकांय त्रास दिवचो अशी करताले त्या निमतान भयंकर वायट दिशिल्लें अरे ब्राह्मण वर्गागल अधपतन जाल्लें तरी कोण लीड करचें ब्राह्मण सगळ्यांत व्हड म्हणटा ती हां तरी कशी जावची बा म्हूण त्या निमतान सांगलें अखंड ध्यान कोर न्हू प्रत्येकल्याने आपापणागलें वर्ग जो आसा आमगेल जे व्यवसाय आसा तो भोव बर कोण करता भोव बर कोण करता जो काही व्यवसाय आसा तो समर्थांगेल्या समर्थ म्हळ्यार कले हांगा समर्थांक समर्थ कोण जय जय रघुवीर समर्थ त्या रघुवीरा ध्यानान तूं प्रत्येक काम करता आनी ते अखंड ध्यान कोण करता अशी तांणी सांगलें कळ्ळें अखंड ध्यान म्हणटा ती तर नाम जप आनी अजपा जप जशी अखंड चलता ती ह्या स्टेप्स आसा ती पयली ना एकदम वयर उडकी मारूं जायना हां पयली सगुणाची पूजा करता ती एक पयली पायरी हां तया सारी बोलण्यासारखे बोलत आहे अनेकी सदा एक देवास पाहे सगुणी भजे लेश नाही भ्रमाचा जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा सदा बोलण्यासारखे चालत आहे कल्ल उलयतात पळय तशीच वागतात आमगे स्वामीजी तशी आसत ते सगुणाची पूज करतात तांकां आत्मज्ञान जालेलें आसत तर ते सगुणा पूज कल खातीर करतात कल खातीर कोरतात आमी आमकां शिकोवचे खातीर करतात आनी दुसरें सिद्ध पुरुश जाले तरके साधन सोडना साधन हे तंतू सोडना दोन कामां खातीर एक तरी आमकां शिकोवचे खातीर मुख्य तें आमकां शिकोवचे खातीर कशी पायरी पायरीन वचका कळ्ळें मागीर सद्गुरू म्हणना पळय आमी ते कशी वागता ती पळोवन आमी शिकता ती हांव सुख चेडा शिकोवचे खातीर ती आटकुळ्या रांदप सुद्दां शिकयता जेवण करतना कशें करचें म्हूण शिकयता कशी पकडाने आयदान उबारचें तें शिकयता प्रत्येक शिकयता वय की न्ही आई शिकयता आतां तिका कले या नावें तशी टिचर घरांत अभ्यास करून वता चेडवां शिकयतना कल खातीर की चेडवां कळका म्हण खातीर तांगेल दृश्टीन कशी शिकोवचें हाच अभ्यास ती करता तशी आमगेल हांगा स्वामीजी पूज करता ती ते आमकां भजन शिकयता ती मंत्र शिकयता ती मंत्रांचो अर्थ सांगता ती स्तोत्रांचो स्वाध्याय करता ती वय की न्ही कोणा खातीर करता ती तांकां सगळें गोतस ही इज अ रियलायज सोल जाल्यार कशी आमकां करूं सांगतात की तशी आपणय करता हें दाखोवचे खातीर ते करतात हां तरी अशी हें आसना पळय आमकां ते समर्थ आमकां ध्यानाल्या पळोवनची एक नवीन दृश्टी दिता ती ताका अखंड ध्यान म्हूण म्हणटा ती तावळ सांगिल्ली बरी तशी ध्यान साधना अखंड चलका हाक एक सादो मार्ग आसा कसलो तरी सगळं जीवसृश्टीन तूं एकूच परमात्मा भरला हें पयलें आमकां कळका ध्यान केन्ना जाता आमी कसलें काम करतना नुस्तें तो म्हगेलो मालक आसा तो तागेलो घरान न्हिदला आनी हांव काम करता आसत म्हळ्यार हांव कशींपणी काम करता जाल्यार केन्ना आमकां मनांत हें आसता जागृकता की ना खंय वचून तरके तो आमकां पळयता आसत ते दो आखे बारा हात म्हूण पिक्चर आशिल्लें वय की न्ही तांत कल्लें आशिल्लें ते दोन दोळे ते कैदी आशिल्ले हां 6 कैदी तांगेले 12 हात आनी तो जो तांगेलो मालक तांकां घेवन आयिल्लो आसता हां तो मरता जाल्यार ताका खंय वतात की ताका ते दोन दोळे दिसता ती खंय पळयली की मध्य ताणें आसतना सुद्दां धांवन वचूं प्रयत्न करतात धांवन वचून की दोळे दिसता ती तशें आमी कसलेंय काम करतना
तो परमात्मा आमकां दिसता, तो मालक आसून घरांत वचून न्हीद काडना, सतत ताका नजर CCTV कॅमेरा आमी कल करता ती बरें वायट प्रती एक आमी कोणाकय फसोवचे शकतात जाल्यार स्वता मनाक फसोवचे शकना ती कल्या मनांतू तो परमात्मा आसा ताजे खातीर. आनी हो परमात्मा खंय थावन आयलो, खंय आसा ताजे खातीर अखंड जाणीव आसता न्ही. भगवंतागेले अखंड उगडासू म्हळ्यार अखंड ध्यान. हां तर कोणाले तागेलें हांव नांव घेता असं कडेर कडेर कळत जाता, तें नाम घेता 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 अखंड ध्यान करतना आमकां कळटा अरे तो आनी हांव एकच आसत. नाम आनी नामी हाजो अभेद आसा. नाम म्हळ्यारच नामी म्हणून कोणकी म्हळेलें नाम नाम कले घेवचें तें राम 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 म्हण नोकरी 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 म्हळ्यार नोकरी मेळटा वय तशी राम राम म्हणून आमकां कल राम मेळच केला वय मेळटा कल्ल्याक कशें मेळटा. नोकरी नोकरी म्हण नोकरी म्हळ्यार नोकरी न्हय, नोकरी होच फक्त शब्द आसा जाल्यार राम राम म्हणल्यार तातूंत तें नामच राम आसा. नाम आनी नाम हें एकच आसा. हां हे अनुभव जेन्ना येता तावळ अजप जप तयार जाता. तशी हांव कोणाक ध्यान करता आसा मगल मालक कोण आसा. हां तें करता ताका ध्यान करता 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 एक दिवस अशी येता की मगल भितर बसून तोच सगळें करून घेता. हांव करनाची तोच करता तें अखंड ध्यान आनी तो सगळ्यांत तोच भरला. सगळे प्राणी मात्रांत पयलीं मगलांत भरला तो हांवच हें कळका आनी कड्डेर हें कळता जास्ती येना पण अनुभूती कळ जाता की सगळ्यांतूय तोच परमात्मा नटन जावन आसा नटला तो. हां जाल्यार विंगविंगड हातूं विंगविंगड प्रकारे जशी नेचर उदक उदक विंगविंगड आयदनांत विंगविंगड जाता. हां हातूं कचऱ्यान घाल्यार तो उदक घाणेड जाता, पवित्र हात घाल्यार पवित्र जाता आनी खंयचे आसल्यार तीर्थ जाता. चरणामृत ते तीर्थ म्हण पितात ताच्यान अनेक रोग वता. ती वखद म्हळ्यार वखदान सुद्दां तेंच आसता. एक हातूं विश आसता. आतां वखद पिवन बरें जातात म्हणून विश पिवचे सगळे कडेन एक उदक नवें म्हण ना. उदक त्या त्या खंयच्यात घालतात न्ही त्या प्रमाण ते गूण बदलतात. तशी हो परमात्मा सगळ्यांत एकूच वय आत्मतत्व जाल्यार ते खंयचे खंयचे देहान भरल्या न्ही त्या प्रमाणे विंचवांत आशिल्लो देव तो नांगी मारचे तागेलें काम, सुण्यांत आशिल्लो देव तो भोव 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 करता, वायट मनशागेलो देव देहांत आशिल्लो तो कल्ले म्हण तरी लात्तूच घालता. हां कोंकेंच उलयता हे तागेलो स्वभाव जाला. तो देहा प्रमाण स्वभाव बदलता जाल्यार मूळ जाणीव तागेलो देह ते समान जाणीव तागेलो सुद्दां देह अरे हो सगळ्यांक सवता म्हणून ताका भूक लागना वे भूक लागचें काम कोण करता. या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता तशें आत्मतत्व आमगेल्या देहांत बसून क्षुधा रूपेण संस्थिता. मातृपेण मळकल जाता आवसू तर आवसू जावन कितलोय वायट चेड असो ताका वेळेर जेवणां दिवचें ताका वेळेर हें दिवचें तें दिवचें सगळें करता की न्ही. तें आत्मतत्व एकल्याक सगळे कडेन ताच जें आमकां हें जावंका तर अखंड ध्यान करता. तर नंतर समर्थांनी दंडक ध्यान म्हूण आसता तें टिंगल केलें म्हळ्यार अखंड न्हय खंडीत ध्यान. केन्ना पूण आमकां ते परमेश्वर म्हळ्यार एक मनुश्य करून कोणाल पूण एक मुर्तीचें ध्यान करता बसचें आनी लक्ष दुसरी कडेन. हां कलकल पळयलें एक ध्याना बसचें हांगा हें कल जालें तें कल जालें सगळे कडेन लक्ष सगळे वास येता ती सगळे वास यावो ती पण तुगेलें लक्ष खंय आसता. हां तर ताजे कल जाता मनाचेच असंख्य एक दिल के टुकड़े हजार एक यहाँ गिरा एक वहाँ गिरा. तशी आमगेली प्रीत त्या भगवंता लागीं कुडकी कुडकी जावन वता ती उपयोग ना. तशी प्रीती करतात वे तशी प्रीत कर न्ही उलट कल जावंका ज्या ज्या स्थळी हे मन जाय माझे त्या त्या स्थळी ते निज रूप तुझे मी ठेविते मस्तक ज्या ठिकाणी तेथे तुझे सद्गुरु पाय दोन्ही. ते सद्गुरुंगल ध्यान जय जय रघुवीर समर्थ तें अखंड ध्यान जावंका. आतां त्या प्रमाणे आमी
हे वाच्चा हो समास आठवो हां तर पहिलेच समासान कल्ले आशिल्ले आनी त्यावेळेस सांगता ब्राह्मण आम्ही ही तेच ब्राह्मण दुःखे बोलिले हे वचन वडील गेले ग्रामणी करून आम्हा भोवते आमकां भोवता भोवता म्हणकले आमकां ताजो त्रास जाता सत तर ब्राह्मण कल करताले त्यांनी सांगितले ब्रह्मज्ञानाचा विचारू त्याचा ब्राह्मणासीच अधिकारू वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु ऐसे वचन परी ब्राह्मण बुद्धीपासून चेवले म्हणजे चढले आचारापासून भ्रष्टले गुरुत्व सांडून झाले शिष्य शिष्यांचे शिष्य निर्माण केले आणि तांचेरीच अवलंबून राबले तशी असू नये कळणे अनेक दावल मलकास जाती म्हळ्यार मुसलमानांगलाका कित्येक पिरासीच भजती कित्येक तुरुक होती म्हणजे ख्रिश्चन जातात आपले इच्छेने त्या ख्रिश्चनांगली मुस्लिमांगेली नुसते अक्षरशः पाय चाटतात ती तसे आशिल्ले ब्राह्मण कल्यामुळे पैसा आशिल्ले आणि कले ना पैस कायम येतवे सुखाची घडी लोटता सुख आहे पुढे सर्व जाईल काही न पाहे म्हणून सांगल्याने मना नको वीट मानू नको बोलण्याचा त्यामीत राम जोडाती म्हणून ऐसा कलियुगीचा आचार कोठे राहिला विचार पुढे पुढे वर्णसंकर होणार आहे गुरुत्व आले नीच याती काही एक वाढली महंती शूद्र आचार बुडविती ब्राह्मणांचा आणि ब्राह्मण शूद्रावारी वागतात तांकां ब्राह्मण कल खातीर म्हणचे हेंच कळना राज्य नेले म्लेंछ क्षेत्री गुरुत्व नेले कुपात्री आपण अरत्री ना परत्री काहीच नाही ते कोण तांकां शिष्य जावचे आणि ते सामान्य लोकांनी करचे कले ब्राह्मणाकच ब्राह्मणास ग्रामणीने बुडविले सगळो दिवस झगडे लावचे असले ब्राह्मणच झगडे लायताले एकमेकांक विष्णूने श्रीवत्स मिरविले विष्णूने ते श्रीवत्स भृगू गले श्रीवत्स तांणी लात मारले रे त्या ब्राह्मणान मारली म्हणून खुशीने ते ताजे पाऊल विष्णू गेले श्रीवत्स म्हणले हें आसता तागेले छातीचेर मिरयले ताणें जाल्यार त्याच विष्णूने परशुरामाल अवतार घेवन ह्या ब्राह्मणांक पहिले हें केलें आम्ही ही तेच ब्राह्मण दुःखे बोलिले हे वचन क्षत्रियांक ताणें हें केलें परशुरामाने आणि त्या ब्राह्मणांकय मस्त तांकां फायलार घेतलें ताणें हें ब्राह्मण करनात तुमी म्हणून आम्ही ही तेच ब्राह्मण दुःखे बोलिले हे वचन वडील गेले ग्रामणी करून आम्हा भोवते आमगेले पूर्वज जर तोंडाळ आशिल्ले आणि लोकांक लाज खावंकले कितली लाज आमकां येता त्या पुर्वजां बद्दल आमी आदरान उलोवंक न्हय ते आमी उलयनात उलोवचे शक्य नात बरे वडिलांस काय म्हणावे ब्राह्मणाचे अदृश्य जाणावे असो आमगेल्यांची अभाग्य म्हण येद आमगेल अदृष्ट आमगेल प्रारब्ध प्रसंगे बोलिले स्वभावे क्षमा केले पाहिजे हे 7वे समासान सांगिल्ले आत्ता समार्थ म्हणटा ती ह्या समासांतून श्रीराम 8वो समास बरे ऐसा प्रसंग झाला तो होऊन गेला आता तरी ब्राह्मणी आपणाला शहाणे करावे कळलं देव पूजावा विमळ हस्ती देव कश पूज करका तेणे भाग्य पाविजे समजती मूर्ख अभक्त व्यस्ती दरिद्र भोगिजे मूर्ख लोक पडत मूर्ख देवार पूज कल्ल्या करका म्हणतात आणि तुमकां जे दिसना म्हणून मेळना दिसशिले तो देव भे समर्थांनी सांगल्या तांतू देव ना म्हण देव सगळ्यांत आसा तर दिसता ताजी पूज करची ना आणि जे दिसना ते दिसना म्हण तें काण घालचें म्हळ्यार तुमकां कळ्ळें ना अरत्र ना परत्र नुस्तें दरिद्रची तशी तांणी सांगल्यार देव पूजका बा देव पुजावा विमळ हस्ती तेणे भाग्य पाविजे समजती मूर्ख अभक्त व्यस्ती दरिद्र भोगिजे पण कशी कळका तावळ सांगेल वरी सदा बोलण्यासारखे चालत आहे अनेकी सदा एक देवास पाहे तर पहिले आधी देवास ओळखावे मग अनन्य भावे भजावे अखंड ध्यानची धरावे सर्वोत्तमाचे एकली म्हातारी पाप तिला एक बाळकृष्ण आशिल्लो
तर ती गल करताली सकाळी उठान ताका सगळे आपणागल चेरडुशे ती कोणे नाशिल्ली एकली आशिल्ली. तर ते बाळकृष्णाकय ती आपणालो नाकतू म्हणून ताका न्हाणोवचें करचें, ताका खावोवचें लावचें, ताका सगळें एकूण एक ती करताली. तर कोण की तांगेल घार एकलायली आनी तिणें सांगलें अयो तूं न्हाय नासतना जेवण करून ताका पयलीं वाडटा आनी कडेर तूं न्हाता बाया म्हण. तें हें जाता न्हय खल म्हणटा ती देवाक तशी अनवाळें न्हय तें म्हण. अनवाळ गेलें तागेलें तो अनवाळो तर भंय वे ती पाप सादी सुदी बायल म्हणशी ती खरें दिसलें. ती दुसरे दिवस पुरे घरची साफ सफाई करी हें करी म्हळ्यार ती पयले ते चेरडाक लाव न्हू कोर न्हू न्हाण न्हू लाव न्हू न्हिद्दाव न्हू कड्डेर ती गले साफ सफाई की घरचे बाकीचे गले न्हावचें करचें नंतर करताली. ती नात पुरे ती काम कोर न्हू न्हाव न्हू कोर न्हू स्वच्छ जाव न्हू कड्डेर रांदप कोर न्हू कडेर त्या देवाक लावच्या वच्चें. तर तो देव स्वप्नान तीक म्हणाल खंय आपणा भूक लागता तूं कसल्या म्हाका उपाशी दवरता आजी म्हाका पयलीं खावच्या दिने कड्डेर तुका न्हांवची बिणची कर सायबिणी अशी. म्हळ्यार भाव जो आसा न्ही तो कशें आसा ताका आधी त्या देवाचो वळख हावी. ते बाळकृष्णान जो देव आसा चेरड असते मग अनन्य भावे भजावे अखंड ध्यानाची धरावे सर्वोत्तमाचे. सर्वोत्तम म्हळ्यार कोण सर्वामध्ये जो उत्तम तया नाव सर्वोत्तम. आत्मानात्म विवेक वर्म ठाई पाडावे. आता हांगा तो सर्वोत्तम खंय आसता अंतरात्मा. तो प्रत्येक देहांत आसता. तान तूं देहाचो विवेक कल कर का आमकां दिसता प्रत्येक देहांत आशिल्ली ती देह होच देव देह देव न्ही. देहांत आशिल्लो जो देह चलयता तो देव. तातूंत आत्मा आनी अनात्मा हें विवेक करूं शिकता. हें कशें केन्ना कळटा आमकां सहज आमकां करूं जाता. कितले लोक मरता आसता ती आमी त्या फ्युनरलाक वता ती आमकां ते फुल्ल घालता ती हें करता ती पांय पडटा ती गंग घालतात तोंडांतून तांकां कसलेंय कळना जाल्यार आमी आमच्या श्रद्धेन गंग घालता ती आनी तांकां पांय पण येता ती कडेन ते मड्याक पांय पडली म्हूण आमी अस्वच्छ जाली म्हणून न्हांता ती घार येवन भितर घार येवन न्हाल्ले शिवाय कसलें करना ती अशें आसता सगळें. तर तें जें मड थंय पडलेलें आसता तें शव प्रेत पडलेलें आसता तें कसलें हालना तातूंत कसलें भायर पडटा. तर ताजे भितर राबून आनी आमी हात पांय कशें हालोवचे शकता ती तो हालोवचे शकना गेल्लेलो मनुश्य पण आमी हात पांय हालयतात न्ही. आमी तागेल्या कानांत वदरता ती राम नाम सथय बोलो राम नाम सथय म्हणून हें कशें उलोवचें शकता ती. तर तें उलोवन घेतलो देव आमगेले भितर आसा हें कळ्ळें. तो आत्मा अंतरात्मा आनी अनात्मा तो देह हें आमी विवेक ताबडतोब आमकां कळूं शकता. ताज्यान कळ्ळ जाता आमी कोणागल पूज करता प्रत्येक देहांतून जो आत्मस्वरूप आसा तो सगळ्यांत एकल्याक आसा आनी तो प्रेमस्वरूप आसा. तो मज्जांतूय आसा. पयलीं मज्जांत आशिल्लो पळोवंक हांवें देहाल मगल कशी रक्षण करता. म्हाका भूक लागली की जाणीव जावन आसता म्हाका भुकेची जाणीव दिता म्हाका न्हिदेची जाणीव दिता म्हाका मगल दोळ्यान बसून तो पळयता मगल कान्नान बसून तो आयकता मगल जिब्बेर बसून मगल स्वाद म्हाका कळटा कसलें केलेल्याचें कसलें हाजें नाका परमळ येता ती आनी स्पर्श केल्यार कळटा सगळें. तें जें शव पडलेलें आसता ताका कसलें कळटा वे कसलें कळना. एक म्हणटालें हांव पळयलें ती आर्थरायटीस जालें पांय अशी हें जालेली अशी कोंकी जावन अशी एकांत एक वचुलेली तर ती मोर्च भितर सरळ जाता ती सरळ करूं जाता ती आनी ती कसलें दुख्ख ना. जिवंत आसतना करूं दिताली ती भयंकर दुखी तशी. आतां मगल हाक म्हाका कितलें दूख आसा जर मगल हान तुला आत्मा भायर पडलो दूख जाता वे दूख जायना बिलकुल जायना बिलकुल जायना. तावळी जो म्हाका दुख्खीची सुद्दां जाणीव दिता जो म्हाका सुखाची जाणीव दिता दुख्खाची सुद्दां जाणीव आसका सुखाची जाणीव आसका भुकेची जाणीव निद्रेची जाणीव जागृतीची जाणीव प्रेमाची जाणीव प्रत्येकाची क्षम तो करता. आमी कोपता ती आत कोपका म्हळ्यार ही जाणीव कोण चुकीच केलें तें कळची जाणीव आपणें बरोबर केल्लें की ना हें कळची जाणीव
ही सगळी जाणीव त्या आत्मा तो आत्मा अनात्माक जायना. त्यामित हे विवेक वर्म ठाई पाडावे. जाण जाणो देह रक्षी आत्मा द्रष्टा अंतर साक्षी. म्हळ्यार मगल दोळे पळयता ती जाल्यार दोळ्यांक दिसता, जाल्यार हे दोळे पळयता ती जाल्यार कुरड्यांक सुद्दां दोळे आसतात मग तांकां कसले दिसना. कसल्या म्हळ्यार ती चेतना तांकां दोळ्यांत आसना. दोळ्यान बैसून तो पळयता. सो तागल ते दोळ्यान ती चेतन ना, त्यामी ती तो पळयना, पळोवचे शक्य ना, त्यामी ता कुर्ड म्हणटा ती. तशी कान्नान कितकी जाण बहीर आसता ती केप्ट आसता ती कान्नान बैसून आयकत ती चेतना ताल कान्ना पर्यंत वचना. जाल्यार आमगेल सगळी चेतना जागृत आसा ती धड धाकट आमगेलो देह आसा. त्या देहाचो उपयोग करून आमगेले बरे वायट संस्कार काडून आमगेलो आत्म मुक्त करच्याक देवान देह दिला. व्हाय डू वी नॉट मेक यूज ऑफ इट? तो समर्थांगल प्रश्न आसा. व्हाय डोंट वी यूज इट फॉर प्रॉपर कॉज एंड यूज? करनात आमी तशी. तरी जाण जाणो देह रक्षी आत्मा द्रष्टा अंतर साक्षी. पदार्थ मात्रास परीक्षी जाणपणे ताका कळटा. कसले दीक आस, कसले काळ आस, कसले धव आस, सगळे पदार्थांक तो कल करता. तो सकळ देहामध्ये वर्ततो, इंद्रिय ग्राम चेष्टवितो, प्रचितीने प्रत्यया येतो. प्राणीमात्री प्राणीमात्री जगदंतरे म्हणून राखावी अंतरे. कळणे? सगळे प्राणीमात्रांतून आणि जगदांतरांतून तोच एक भरला म्हणून आमी सगळ्यांचेर प्रेम करता. गुलाबराव महाराज म्हणून एक आशिल्ले, तांकां ते केन्ना तांगेल्यान ते प्रार्थना म्हणटा ती, खरा तो एकला धर्म आणि जगाला प्रेम अर्पावे. तरी कोणकी विचारले प्रेम अर्पूंच होच धर्म वे तर कल्ल्याचेर, तर तो म्हणटा प्रेम करचे हो धर्म, ह्या हाचेर त्या धर्माचेर आमी उत्कट प्रेम करता. प्रेम हो आमगेलो जो धर्म आसा त्या धर्माचेर आमी उत्कट प्रेम करता. म्हळ्यार सगळ्यांचेर प्रेम करता. प्रेम जगाला प्रेम अर्पावे म्हळ्यार उमतुंका प्रेम कल्या म्हळ्यार प्रती एकान तोच आसता. सुण्या माजरांतू हांतू तांतू सगळे जाण कितली जाण बामणो म्हूण जोर करतात, बायलेक नुस्तें हें करून दवरतात आनी सगळे ऍड सांतून ती गली निंद चलता. ती बामणां अशें करता खंय तशें करता खंय. प्रत्यक्षान पळोवचें जाल्यार उलटच आसता. सगळ्यांगेले अनुभव पळयात आनी तिका वायट करता ती जावं ते दॅट इज डिफरंट थिंग. जाल्यार देव वर्ततो जगदंतरी, प्राणीमात्री जगदंतरे म्हणून राखावी अंतरे. दाता भोगता परस्परे सकळ काही. दितलोय देव आसता, घेतलोय देव आसता. दान दितलोय देव आसता, दान घेतलोय देव आसता, होय की न्ही? त्यामी ती कोणे कोणाचेर उपकाराची भावना हांगा येवं नये. प्रीती देव वर्ततो जगदंतरी, तोच आपुलेही अंतरी. त्रैलोकीचे प्राणीमात्री बरे पहा, मुळी पाहणार तो एकला, सकळां ठाई विभागला. कोण ती जगत ज्योती निश्चळ परब्रह्मांतानं ज्यान ती जगत ज्योती भायर पडली, तिच्यातले एक सूक्ष्म अंश, सूक्ष्मतर अंश तिने सृष्टी निर्माण केली. ते सृष्टी जड ती चलोवच्या कोणपणी जायना म्हणून ती स्वतः म्हणाली की आपण ब्रह्मांड चलयता. ब्रह्मांडांतले पृथ्वी आप तेज वायू आकाश जे नेचर असते आपण चलयता आणि देह चलोवचे काम अंतरात्मा करतलो म्हणून सूक्ष्मांत तो अंतरात्मा विभागलो. मुळी पाहणार तो एकला, सकळा ठाई विभागला. देह प्रकृतीने झाला भिन्न भिन्न, भिन्न भासे देहाकारे, प्रस्तुत एकची अंतरे. जाणीवी एकच असता. एकलो भुके जाणीव जावन चाबू वता, मारू वता प्राणी. वाघाक भूक लागता त्या वेळार तो सावज पकडता, सावज अक्कल जाता, भिवची जाणीव जाता आणि तो धांवन वता. बरोबर? जाणीव एकच, सगळं हांत एकच. पण तुमकां सांगता नेचर इतलें बरें आसा खरें म्हळ्यार नेचरान तूं जे प्राणी मात्र आसत न्हय ते इतले हाज्यान चलता ती की वाघ सिंह ते प्राण्या मारतात तांगेलें पोट भरलें की तांगेल मुखार ते हरणा शावक अशी फिरता ती तांकां ती मारनात.
ना जाल्यार वनचर वन हें चलनाशिल्लें, नुस्तें वाग सिंहच व्हरताले, हरण हें तें अशें व्हरनाशिल्लें. तशी तांकां भूक लागल्या मात्र मनुष्य मात्र एक असो जाका भस्मासुरागल रोग लागला, भस्म रोग. कितले खाल्ले सारकें पोट भरना तागेलें. हां, एक फावट देवा लागीं कोणकी मागू वचूं खंय भिक्षा मागूक. देवान कितलें की लक्ष्मीन कितलें की दिलें ताका. एक हें कवटी घेवन वचुलेलो. हें कसलें घेवन वचुलां म्हूण विचारलें. तावळी ते भरना कितलें घाल तरी त्या मनुष्यागल कवटी हाळ्या म्हूण. तरीची म्हणाल खंय ती लक्ष्मी, कितलें घाल सारकें भरना. तशी आसूं नये. मुळी पाहणार तो एकला, सकळा ठाई विभागला. देह प्रकृतीने झाला भिन्न भिन्न, भिन्न भासे देहाकारे. प्रस्तुत एकच अंतरे, बोलणे चालणे निर्धारे त्यासीच घडे. आम्ही एक आत्मा दुसऱ्या आत्मा लागी उलयता, भिन्न देहाकारे भिन्न. तांगेल जाणीव विंगड रूप घेता. ती एकल्या भूक लागील आसता, एकलो जेवण करता तयार करता, एकलो दिता वाडता, एकलो जेवता. तेमी ती जेवतल्यागल भूक भागता आनी करतल्यागले तृप्ती वाडता. आपण दिल्लें म्हूण दान दितलोय तोची, दान घेतलोय तोची. भिन्न भासे देहाकारे, प्रस्तुत एकच अंतरे. बोलणे चालणे निर्धारे त्यासीच घडे. आम्ही जे उलयता ती करता ती तोच आयकता. आपुले पारिखे सकळ लोक, पक्षी श्वापद पश्वाधिक. किडा मुंगी देहधारक सकळ प्राणी, खेचर भूचर वनचर. नाना प्रकारे जळचर, चत्वार खाणी विस्तार किती म्हणून सांगावा. समस्त जाणीवेने वर्तती, रोकडी पहावी प्रचिती. त्याची आपुली संगती अखंड घडे. जगदंतरे बोळला धणी, किती एकवटील प्राणी. परी ते बोळायाची करणी आपणापासी. आमच्यागीच असं तें आमी सगळ्यांतू एक देव असं हें पळोवचें कला मनुष्याल्याग आस. आणि ती अजपा जपाने अखंड ध्यान केल्ल्याने ताजें आमकां कळण येता. तरी त्या पदान सांग, मंदिरात अंतरात तोच नांदता है. मंदिरात अंतरात तोच नांदता है. नाना देही नाना रूपी तुझा देव आहे. मंदिरात अंतरात तोच मंगलाची मूर्ती, तोच विठ्ठलाची कीर्ती. तोच श्याम तोच राम दत्तधाम आहे. मंदिरात अंतरात तोच नांदत आहे. नाना देही नाना रूपी तुझा देव आहे. मज्जांत आशिल्ली देवूची सगळ्यांत मंदिरांतूय तोची, प्रत्येक वेळार अंतरांतूय तोची. त्यामी ती प्रत्येक फन मंदिरांतूच वचका अशी ना, कळ्ळें. देह देवाचे मंदिर, आत आत्मा परमेश्वर हो. आत आत्मा परमेश्वर. देह देवाचे मंदिर, देह देवाचे मंदिर. जशी उसात हो साखर, जशी उसात हो साखर. तैसा देहात हो ईश्वर, तैसा देहात हो ईश्वर. जैसे दुग्धामध्ये लोणी, जैसे दुग्धामध्ये लोणी. तैसा देही चक्रपाणी. देह देवाचे मंदिर, देह देवाचे मंदिर. जानकी जीवन स्मरण जय जय राम. तो राम ताका राम केल्या म्हळ्यार रमांत रमण करता. तो आमगेल्या पेशीन तूं रमण करता, आनंदान वावरता आनी आमगेलें रक्षण करता. प्रत्येकल्या गेले तांगेले गरजे प्रमाण तो रक्षण करता. तांगेले गरजे प्रमाण तांकां जाणीव दिता. कोणा धांवन वची जाणीव दिता, कोणा भुकेची जाणीव दिता, कोणाक आतां दण जाला बसया म्हूण ती जाणीव दिता. कोणाक मस्त न्हीद जाली आतां उठवया काम आसा म्हूण ती जाणीव दिता. सगळी जाणीव तोच दिता विंगड देहान, भिन्न भासे देहाकारे.
प्रस्तुत एकची अंतरे, चालणे बोलणे बोलणे चालणे निर्धारे त्याचीच गडे. श्रीराम आपुले पारिखे सकळ लोक, पक्षी श्वापद पश्वाधिक, किडा मुंगी देहधारक सकळ प्राणी, त्या सगळ्यांतू एकच आत्मा. खेचर म्हणारी, खेचर म्हणा कोण, ख म्हणारी आकाश, आकाशांत चर हें करतले, चरतले, चरतले म्हणकले आचरण करत हें करतले वावरतले. हां, खेचर म्हळ्यार पक्षी, भूचर म्हळ्यार भूमीचेर वावरतले, वनचर म्हळ्यार वनांत वावरतले श्वापद, आणि नाना प्रकारचे जळचर म्हळ्यार उदकांत. तर चत्वार खाणी विस्तार किती म्हणून सांगावा. समस्त जाणीवेने वर्तते. सगळं जाण आपापणागल भितर विंगड जी जाणीव आस ती विंगड देहांत विंगड आसता. विंगड वेळार कोणाक भूक लागता, म्हाका भूक लागील वेळार ताका भूक लागता अशी ना. ताका भूक लागील तो तो जेवता, म्हाका भूक लागील तवळी म्हाका भुके जाणी तोच परमात्मा दिता तांकां. हां, समज त्यांनी सगळं जाण हे जाणीवेने वर्तते. कॉमन कल्ल्याण जाणीव. हां, कोणा निद्दोंची जाणीव, कोणा भुकेची जाणीव, कोणाक क्षम करची जाणीव, कोणाक झगडची जाणीव, कोणाक आपणाचेर अन्याय जाला ही जाणीव. हां, कोणा आनंदा जाणीव, कोणा प्रितीची जाणीव. रोकडी पहावी प्रचिती, त्याची आपुली संगती अखंड आहे. त्या परमात्मा भितर स तांगेल आणि आमगेली संगती. मर असरे स मर ना पड सुद्धा ते भायर पडता देहांतून. हां, तर ही संगत तो परमात्मा इतले कोण अखंड आस तावळ ताची जाणीव तो आमकां जाणीव दिता. तर आमकां तागल जाणीव आमी दवरका न्हय. हें अखंड ध्यान. जगदंतरे वोळला धणी, किती एकवटील प्राणी, परी ते वोळायाची करणी आपणापासी. ताका वश करून घेवचें आमचेर आसता. हे आपणाकडेच येते, राजी राखीचे समजता ते. देहासी बरे करावे ते आत्मयास पावे. दुर्जन प्राणी त्यातील देव, त्याचा लाताड स्वभाव. हां, जो दुर्जन असता तो कितले बर वागील तरी की कोंके लातच मारता दुसऱ्यांक. रागास आला जरी राव तरी तंडो नये की. जो बरो मनुष्य असता, संत असता, तो तांतल्याचो झगडना, शांत बसता, लक्ष दिना. असो पाप दिसता गले तर हगूर हगूर ताका उपकार कोरून ताका गरजेक ताका पावन हगूर हगूर ताज्यांतले दुर्जनत्व काडच्या पळयता. खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाडो, भूतां परस्परे जडो आत्म प्रसंगी सांडीच करणे, पुढे विवेक विवरणे. हां, विवेक हे सज्जनची होणे सकळ लोकी. तो प्रयत्न करता बरो मनुष्य संत असलेली जो लाताड अस ताका हगूर हगूर विवेकाने सम करू पळयता. आत्मत्वी दिसतो भेद, हा तो अवघाची देह संबंध. आत्मतत्व एक आशिल तर की प्रत्येक लागल स्वभाव विंगड कल्ल्याक तर देहाप्रमाण स्वभाव असता. आणि देह कल्याण झालेला असता. हां, सत्व रज तमाने देह झाला जड देह, होय की नाही. आणि पंचमहाभूतांनी तर सत्व रज तम आणि तू तमोगुणी असता कोण कोण हे असता सत्वगुणी असता, कोण रजोगुणी असता जाल्यार आत्मा सगळ्याक परे असता. तो सगळ्यांक काही गोमटें कोण पळयता. तमोगुणीक सुद्दां हे भुकेच जाणीव दिता आणि सत्वगुणीक सुद्दां आपणा भूक लागले जेवंका म्हूण जाणीव दिता. तमोगुणी मनुष्याक सुद्दां एके फंत आत्मा हें ताका जाणीव दिता पळय हांव तूं तुगेलें बरेंपण ना बाळा, तूं भोव चड कोपता तशें कोर नाका. भितरल्यान आमगेल्या अंतर्मनांतल्यान एक विचार येता, विवेक येता. ताजे खातीर कायम आमी सत्संग आयकूंक कसले असले कीर्तन प्रवचनाक वचका. आज काल ताजे हेंची कमी जाल्या. अयो कसलें म्हण आमी सगळे फॉरेनर्स आमगेले कॉपी करतात आणि आमी फॉरेनर्सां कॉपी करतात. आमी जिंगल बेल म्हणटा बसतात. ती ऋग्वेद म्हणटा, ती प्रार्थना करता, ती हां सगळं करतात. तशी आत्मत्वी दिसतो भेद, हा अवघाची देह संबंध. एका जीवने नाना स्वाद औषधी भेद. एकच उद्दाक जाल्यार ताज विंगड स्वाद म्हळ्यार रुची. औषधी भेद तांकां कल्ल मेळयल्या गरळ आणि अमृत झाले. हां, परी आपपण नाही गेले.
गरळ म्हळ्यार विष आणि अमृत, अमृताने अमर जाता ती आणि म्हळ्यार ताजेतवान जाता ती आणि गरळ म्हळ्यार विशान मोर वता ती. विंगड गुण एकच उद्दाक अगदी विरुद्ध ताजे गुण. हां तरीके ते उद्दाक आपतत्व वचना. आपतत्व म्हळ्यार कळ्ळें जीवन. हां साक्षत्वे आत्मयास पाहिले पाहिजे तैसे. तशी आम्ही साक्षी जावंका. आम्ही दोळ्यान आम्ही पळयता ती. तरी आमगे दोळ्यान बैसून तो पळयता आणि तो आमगे दोळ्यान बैसून पळयतस. हे पळयतल जो आसा न्ही तो साक्षी. कळ्ळें. मगल कान्नान बैसून ते आत्मा आयकतस. हे जो आयकत पळयता तो साक्षी. तशी त्या साक्षत्वाने आम्ही साक्षी गुणाने साक्षी जावन त्या आत्म्याकय आम्ही पळोवंका पाहिजे तैसे. हांगा अमृत आणि विष एक न्हय, ताचे विरुद्ध गुण जाल्यार तांतू आमी कल पळोवंका आत्म एक आस, जाणीव एक आस, उद्दाक तत्व एक आस तें पळोवंका. अंतरनिष्ठ जो पुरुष तो अंतरनिष्ठेने विशेष. जगामध्ये तो जगदीश, जो जगदीश तो तयास ओळखे. नयनेची पहावा नयन, मने शोधावे मन, तैसाची हा भगवान सकळांगठी. तेणे विण कार्यभाग आडे. हो जर ना, हा मनची नाभा आमकां हें कलें आत्माची ना, तरी आमकां कलें कळतवें कल्ले करूं जायना. तेणे विण कार्यभाग अडे, सकळ काही तेणेची घडे. प्राणी विवेके पवाडे तेणेची योगी. विवेक सुद्दां आमकां प्राण्यांक तो आत्माची आमकां विवेक दिता. नाम घेवंक ही बुद्धी सुद्दां तोच दिता. कोण आयकता कोण आयकना तागेलें. जशी सिलिंडरां बंद करून दवरता ती गॅसाक, कोण तें चालू करून कुक करून बरें करून जेवता ती, तशी कोण त्या आत्म्यार बिलकुल आयकना ती, विरुद्ध वागता ती. जागृतीस व्यापार घडतो, संबंध तयासीच पडतो. स्वप्नामध्ये घडे जो तो येण्याची ज्ञान. आमगेर 3 अवस्था आसता ती. एक तर आमी न्हिदल आसता ती, नाल्यार स्वप्न पडटा ती. स्वप्न पडल्यार जे स्वप्नांत घडता की अगदी आमकां खर दिसता. खर दिसता की न्ही. स्वप्न जावंच भितर आमकां कळटा रे तें पट्टी आशिल्लें म्हणून. पट्टी आशिल्लें म्हणून म्हणटात की न्ही आमी. हां जागी जाल्ली. स्वप्नांत घडता तें येणेची न्याय जागृती आयली की कळटा. जाल्यार जागृतींत जें घडटा तें जागृतींत स्वप्नची. तें स्वप्न म्हूण केन्ना कळटा? तें जागृतींत थावन आमी जेन्ना जागृत जाता ती त्या वेळार आमकां कळटा की हे जागृतींत म्हूण आमी जें करतालीं तें एक स्वप्न आशिल्लें. तें कळचे खातीर अखंड ध्यानाचें लक्षण, अखंड देवाचें स्मरण. प्रत्येक गोश्टींतू त्या देवागल हात आसता. हें अखंड ध्यान म्हणटात. आनी तो म्हाका पळयतस ह्याचे कळता विवरण सहजची घडे. सहज सांडून सायास हाची कोणी एक दोष. आत्मा सांडून अनात्म्यास ध्यानी धरिती. अनात्मा म्हळ्यार कळ्ळें देह. हांव देह, म्हाका हांव इतलो होडू, म्हाका हें जावंका, म्हाका तें जावंका, अशी सगळें कळटा ती, हय की न्ही. सहज सोडून प्रयत्न केल्या करचे. हां तशी हाची कोणी एक दोष. आत्मा सांडून अनात्म्यास ध्यानी धरती. आमी देह म्हणल्यार हांव हें जें कळटा आसता आमकां की आत्मा भायर गेलो की त्या देहाल कल्ले चलना, ताजी मड जाता, हें कळन सुद्दां हां आमी आयकना ती. मगल देह म्हणून आमी ताजें ध्यान करतात. हां परी ते धरिताही नये धरेना, ध्यानी येती व्यक्ती नाना, उगेच कष्टविती मना कासावीस करू. आमी ध्यान म्हूण करूं बसता ती, ध्यान धरूं जायना. आमगेल अहमपणाची आड येता एक सम. मुर्ती ध्यान करिता आसाचे, अरे वा हांव कितलें घंटे ध्यान करता म्हळ्यार हें एक अहम येता. बाकीची कोणी अहंकार वता ती, पण अध्यात्माचो अहंकार अगदी सूक्ष्म अहंकार तो वचून वचना, मेल्ले सारकें वचना. हां मूर्ती ध्यान करिता सायासे
तेथे एकाचे एकच दिसे. ध्यान लावून आम्ही कल म्हणतात त्या पद्मासन घालून बसतात ती तो सरळ बसका नासिका नांकाल्या पळून नांका तुरियल्या पळूनचे अशी तशी आणि ताळ कले काम करचना कले खाऊचना पिऊचना हालचना हां कड्डेरी त्या पद्मासन घालेल सोडून चाक कोणाक पण येऊ का लागता तस जाता. मूर्ती ध्यान करिता सायासे तेथे एकाचे एकच दिसे. भासो नये त्याची भासे विलक्षण नाक्क झालं दिसच्या लागतं कडेरी. हां त्या मी तिकल कोर का ध्यान देवाचे करावे किंवा देवालयाचे करावे. त्यांनी विचारल्या तुमगेल देहाचे द्यावाक तुम्ही एक फक्त मूर्ती असं अशी समजून तुम्ही ध्यान करतात त्यापेक्षा तुमगेल भितर जो राम रमतस रमण करतस ताल्ल्या संवाद साधत नाही ध्यान म्हळ्यारी. हां तरी आत्ता एक प्रश्न विचारला समर्थाने ध्यान देवाचे करावे की देवालयाचे करावे सांगा ती. हां हेची बरे विवरावे आपुले ठाई मनात विचार करत. देह देऊळ आत्मा देव कोठे धरू पाहता भाव देव ओळखोन जीव तेथेची लावावा. भितर आत्मस तो खरो देवस हे समजून थंय अनुसंधान साधका. अंतरनिष्ठा ध्यान ऐसे दंडक ध्यान अनारिसे. दंडक ध्यान म्हळ्यारी नुसते लोकांनी अशी सांगले तशी सांगले ध्यान कर का हें कर का म्हणून ऐकून उगीच ध्यान करू बसतात ती. तर प्रत्येकलं याना उलट देहाक त्रास मात्र जाता. त्यापेक्षा प्रत्येक काम आणतो त्या देवान दिलेलं काम देव पळयतच आणि तागल हजान जर पळयले प्रत्येक विण सकळ पिसे अनुमान ध्यान अनुमाने अनुमान वाढे ध्यान धरिता सवेची मोडे उगेची कष्ट ती बापुडे स्थूळ ध्याने. स्थूळ ध्यान करून सगळ्यांक कष्ट जाता. देवास देहधारी कल्पिती तेथे नाना विकल्प उठती. देव देहधारी तशी गुरुंगल आम्ही देहच पळयतात. त्यांनी त्या कोणे उपदेश करू वचुल्यारी तो कोण उलयता हल्ल्याक आमगें लक्ष तो कल्ले सांगता हल्ल्या आमगें लक्ष आसना थंय आमी मार खातात. थंय आमी मार खातात. कल मागीर तांतूळ भितर तो देवा बद्दल कल्ले सांगता हें आयकूंक ताजें ध्यान करूं. हां नाजाल्यार कल जाता अशी देहाचें ध्यान करतात न्ही थंय आमी मार खातात. ते गुरू म्हळ्यार देह आसना गुरुंगलो गुरु तत्व आसता न्ही तो देव आसता आणि तो आमगेलांतच आत्मतत्व हो देव आसा. अंतरनिष्ठा ध्यान ऐसे दंडक ध्यान अनारिसे ते उगीच पण करतात हें दंडक ध्यान. प्रत्यय विण सकळ पिसे अनुमान ध्यान सगळे अनुमानान करचे. आत्ता आमकां प्रत्यय येतलो आत्ता आमकां प्रत्यय येतलो 40 मिनीट बसली 50 मिनीट बसली बैसून बैसून ध्यानच लागना. हां त्यापेक्षा अंतकरणापासून ताका एक साथ घालात हे देवा एक पंत तागल उडास कर एक पंता तो धांवन येता दोळ्यांतन अश्रू येतात लागले ध्यान लागले आणि तो म्हणल्यार पळयतस तेमी केन्ना आमगेल्या हातांतल्यान वायट घडना. आमी फट्टी उलोवंक शकना ती आमी चोरी करूं शकना ती आमी संग्रह वाटेंतली करूं शकना ती आमकां दान करता अशें दिसता. आमकां कोणें माग्ग नासतना अडलेल्यांक कमी तिथे आमी म्हणून धांवन वचून मदत करता अशें दिसता. हें सगळें आमकां हाजो अनुभव आसा. आनंद यात्रेक पुरे मेंबर्स तुमी लोक तशींच आसत म्हाका आनंद आसता जो. अनुमाने अनुमान वाडे ध्यान धरिता सवेची मोडे उगेची कष्ट ती बापुडे स्थूळ ध्याने. देवास देहधारी कल्पिती तेथे नाना विकल्प उठती. भोगणे त्यागणे विपत्ती देहयोगे ऐसे मनी आठवते विचारिता भलतेची होते. दिसो न येते दिसते नाना स्वप्नी मग ताज बद्दल स्वप्न पडतात आमकां. दिसते ते सांगता नये बळे भावार्था धरिता नये साधक कासावीस होये अंतर्यामी. इतली सगळी लफडी कोर कातकल्याक. हां सांगोपांग घडे ध्यान त्यास साक्ष आपुले मन. मनामध्ये विकल्प दर्शन होऊच नये विकल्प येऊ नये. फुकट मन एकवटिले तेणे तुटक ध्यान केले. मन एकाग्र कोर काय अशी हें कोण बसेल ताका बय सांगा म्हणून तें बसतवे सांग चेडाक बैस म्हणून ते झोळयेन घेवन बसलेली ते आमकां झोळी हें कोण हात सोण धांवता ताजे मागशी आमकां धांवच्या जायना. तशें आमगेलें मन तशें ध्यान करना जाल्यार आमगेल मनानेची मनान जो परमेश्वर आसा तो त्या मना मागशी ताका लायल्यार तो सगळे कडेन त्या मना सम गायड करता. फुकट मन एकवटिले तेणे तुटक ध्यान केले तेणे कोण सार्थक जाले पहा नाका.
अखंड ध्याने न घडे हित, तरी तो जाणावा पतित. आतिथलं सांगून तुम्ही जर व्यवहारान तू प्रत्येक क्षणाक तागल जर ध्यान करनी, तो मालक असं तागल दोन आखे तागल ताजी ध्यान करका, तागल आमचे नजर असं आणि तो प्रेमळ असं ताजेर प्रेम करका. तावळ सांगील वारी हांचे मनाश लोकांक सांगील वारी हां प्रभाते मनी राम चिंतित जावा हें करका. तावळ अखंड ध्याने न घडे हित, तरी इतलं कोण सुद्दां तो ध्यान म्हूण जो बसत न्ही ताका जर तागल कले फायदोची जाय न्ही, तरी तो पतीत म्हूण समजका. हाच अर्थ सावध चित्त धरा पहावा. ध्यान धरते ते कोण, ध्यानी आठवते ते कोण, दोन्हीमध्ये अनन्य लक्षणं असले पाहिजे. हांव ध्यान करू बसल्या एक वेळ अशी येता की ध्यानात जो आठयता तो श्रीराम मगलान तूं भोर उरता. हृदय मंदिरी असनी बसनी माझ्या, तुझेच तुरे घेसी नाम, श्रीराम जय राम जय जय राम. तसं जाता. अनन्य सहजचे आहे, साधक शोधून न पाहे. अनन्य हे सहज असं कारण मैं राम आमगेल्या भितरीच असं ताका मेळच्या खंय वचका म्हण ना, मंदिरान सुद्दां वचका म्हण ना, आमगेलें हांतूच असं सगळें हांतू ताजेर प्रीत केल्लें की तो धांवन येता. अनन्य सहजचे आहे, साधक शोधून न पाहे. ज्ञानी तो विवरोन राहे समाधानी. ज्ञानी हे विवेक कोरून तो खऱ्या आत्म्याक बसता. ऐसी ही प्रत्याची कामे, प्रत्यय विण बाधिजे भ्रमे, लोक दंडक संभ्रमे चालती प्राणी. दंडक ध्यानाचे लक्षण धरून बैसले अवलक्षण. तावळ मळवारी मन एकाग्र करका म्हणून कंपल्शन कोण बसयतात न्ही ताका दंड ध्यान म्हणतात. दंडक ध्यान प्रमाण आणि अप्रमाण बाजारी नेणती, मिथ्या समाचार उठविती, वावग्याच बोंबा घालिती, मनास आणिता अंती अवघेची मिथ्या. कोणी एक ध्यानस्थ बैसला, दंडक ध्यान म्हळ्यार एक ध्याना बसलं की कोणी एक शिकवी त्याला कशी ध्यान करका. मेडिटेशन, गायडेड मेडिटेशन. मुकुट काढून माळ घाला म्हणजे बरे. मग जो ध्यान शिकोवच्या बसला ताका सम कळतं खंय कशी जाता म्हणून. कळलें ताका कळलें हो ध्याना बशिल्ल्याने माळ केल्या त्या माळ घालू गेल्यार मुकुट अर्थान तोग वचना. तावळ तो म्हणटा की मुकुट काण माळ घाली म्हणून. तावळ समर्थ म्हणतात अरे मूर्ख मनुष्या, मनाचे थे काय दुष्काळ, जे आखूड कल्पिली माळ. मनानेच माळ करची, फुकट फुल्ल मेळतात तुका मनाची. तेवे तू आखूड माळ कल्या करका, गुड्डी माळ कल्या करका, होडी करू जायना. सांगते ऐकते केवळ मूर्ख जाणावे. सांगतलं मूर्ख आणि तू ऐकतल मूर्ख. प्रत्यक्ष कष्ट करावे न लगती, दोरे फुलावे गुंफावे न लगती, कल्पनेची माळ थिटी काय निमित्त. बुद्धिविण प्राणी सकळ, ते अवघेची बाष्कळ मला फुकट वतले. तया मूर्खासी खळखळ कोणे करावी, जेणे जैसा परमार्थ केला तेसाच पृथ्वीवरी दंडक चालिला. साता पाचांचा बळावला स्वाभिमान. साता पाचांचा म्हळ्यारी हांगा सांगता कोण हो अशी परमार्थ केलो तागल एक संप्रदाय जगात रूढ सूर जाता आणि ताजो अभिमान धरतले ताका थोडे अनुयायी मेळटात. आणि आमगेल संप्रदाय म्हणून लोकांक फसयता सुटतात. तसले आमकां नाका ती. विचार करा ती तुम्ही जे जे व्यवहार करतात ते मल्ल्या तो परमेश्वर आत्म करून घेतात ही जाणीव दवरा ती. तुमगेल अखंड ध्यान लागता. त्यामुळे ती प्रत्यय विण स्वाभिमान. तुम प्रत्यय यानात जाल्यार कोणे तुमके गुरु मेळबा तुम प्रत्यय याना सोंड येत ताका. तुमगेल ध्यान तुम्ही करात. प्रत्यय याना जाल्यार प्रत्यय विण स्वाभिमान रोगी मारिले झाकून ते अवघाच अनुमान ज्ञान कैचे. हांव सिक्क जालें एक डॉक्टराल्या वचुली ताजो कले गुणच येना तागेले वखदाचेर. तरी अयो ताका कशी सांगचें म्हूण भीड. तरी तूं मर तांतुची समर्थ म्हणटा ती. त्यामुळे ताजे बदलाक सर्व स्वाभिमान सांडावा, प्रत्यय विवेक मांडावा. तूंच विवेक करी. आत्म खंयचो अनात्म खंयचो तू कळता. माया पूर्व पक्ष खंडावा विवेक बळे. हांगा समाज समाप्त जाता. इति श्री दासबोधे गुरु शिष्य संवादे अखंड ध्यान निरूपण नाम समास अष्टम. श्रीराम.
हे अखंड ध्यान आमी करता करता पायरी पायरीन करता सगूण आज पुजाय करता जाल्यार सगूण मुर्तीन तूं देव चोपळोंका कड तें मात्र कोर न्ही कड्डेर ते आरती कोरून विसर्जन कल्ल्या करतात गोतस की देवा गेले की देवा तूं मुर्तीन तुज कल्ल्या बसता म्हाका गोतस तूं मोगल भितर यो मोगल हृदयांत येवन बस हां तर ते सद्गुरूक भितर बसोवचें आनी ताका ध्यान करचें तो आत्मा आत्म्याक ध्यान करचें तो आत्मा सगळे कडेन सगळें ताका दिसता सगळें ताका कळटा आमी ताका फसोवचें शक्य ना ती म्हण ना पडे त्या हाज्यान जर आमी ताका ध्यान केलें आमी तुका देखरेखी खाली आमी काम करतात पण तूंच करीत आस हाज्यान की सगळें बरेपणच बरेपण जाता आनी वायट कोणालें अखंड ध्यान आपोआप जाता वायट कोणाक जावचें कशें केन्ना आमच्या हातांतल्यान चोरी घडना असत्य जायना असंग्रह जायना हें संग्रह मस्त जायना सांगका लागना संग्रह कोर नाका म्हणून आपोआप सगळें जाता सगळ्यांना आमी प्रेमान वागता ती सगळ्यांक पूस लावन सगळ्यांक बरें करून तांचेर उपकार करचे तितले हें करता ती जाल्यार वायट जाणांक संगती सोडटा ती तिवय जाणीव तो आत्मा दिता बिवेर ते बिवेर ऑफ ते 460 वॉल्ट्स म्हण आसता न्ही वोल्ट्स अशी हें केलेली आसता अशी हाड अशी हें करून की ताका हात लायल्यार शॉक बसतलो तशी आमगेल आत्मा तिवय जाणीव आमकां दिता कशी आवसशी या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता चेडू खंय खंय आमी वतात की आमगेलो देह खंय खंय वता की थंय आमकां ती सांबाळटा प्रत्येक जाणीवेन सांबाळटा आनी एकल्यान प्रत्येक जिवाक ती सांबाळटा हें जें अखंड ध्यान आसा हें आमी करया कायम करया मंडळी आनी हाजे खातीर आमी देवाली प्रार्थना करया समर्थांनी केलेली कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया श्रोतेजन हो कितले गोमटे हें विवेचन समर्थांनी करून घेतलें अखंड ध्यानाचें आमी सगळीं जाण तशी ध्यान करया आनी आयचे सभेचे क्लोजर प्रार्थना म्हणया नंदंत साधका सर्वे आनी ताजे पयलें हें विवेचन पुष्प त्या समर्थांगेर चरणांचेर व्हांवया सगळ्यांनी मेळून तांणी इतलें एक सिक्क बायल मनशिल्ल्या हांव सुद्दां हें करून घेतलें देहान सिक्क पण मनान न्हय तांणी करून घेतलें अखंड ध्यान करून घेतलें आनी म्हणून हें घडलें तरी अर्पण करूनात म्हणया नंदंतु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्।